आहार, विहार आणि विश्रांती निरोगी जीवनाचे गुपित. योग्य आहार, समप्रमाणेचे व्यायाम, तशीची तकतकीत जेवणाची नीद असल्यारी बनशाल जीवन खुशाल भरीत जाता. संतुलित आहार सुदृढ जीवनाचे आधार जावन आसा. नमस्कार, हांव सुचित्रा येशेणे, विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाचे 53rd एपिसोड म्हळ्यार 53 उपाख्यानाक तुमक सगळ्यांक स्वागत. आजी आमगेले विशेष कार्यक्रमांतू आम्ही विशेष दिले तसले एक विषय तुमगेल मुखार हाडचार आसाची जेवण आणि जीवित. यू आर वॉट यू ईट ह्या विषयारी आमकां माहिती दिताची बेंगळूरचे प्रसिद्ध आहार तज्ञ श्रीमती समीक्षा तुषार भट. समीक्षा, तुमका आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार, थँक्यू. समीक्षा तुषार भट हांनी तांगेले शिक्षण पुणेचे सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी सावन PG डिप्लोमा इन अप्लायड डायटेटिक्स अँड न्यूट्रिशन फावो करून 10 वर्षांपेक्षा चड हांगेले ह्या क्षेत्रांत अनुभव दाखयला. तशीची संतु निरामया म्हणलेले एक संस्था त्यांनी चलायसून समग्र आरोग्याचे विषयारी माहिती त्यांनी तांगेले पेशंट्सांक दिताची. तशीची त्यांनी एक हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गायकी आणि मॅरेथॉन रन भी जावन आसा. समीक्षा मॅडम, आता आहार म्हणली कुडले एक भारी एक आवडाची विषय सगळ्याक. खातर आबुया म्हूण दिसता, खंयची खावच्या नज खंयची खाव का म्हणून आम्ही विचारनाची खातना जाल्यार आम्ही आता एक सकडी लोकांक पळयल्या रे. सकडी एक आमकां एक विषय सांगता कसो म्हळ्यार हांव डायटार आसा, हांव डायटिंग करता आसा म्हूण सांगून. हे डायट म्हळ्यार कसले आणि हे डायटिंग म्हळ्यार कसले म्हूण आमगे विक्षक आसा सांगतावा. वय फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स सुचित्रा, म्हाका हांगा इन्वायट करून आणि हे एपिसोड चलयत आसाची. आणि म्हाका मस्त खुशी जाता आसा जो बी म्हगेल नॉलेज आसा, म्हगेल एक्सपिरियन्स आसा ते हांव आमचे लोकां वाटू आमगेल कम्युनिटी वाटू शेअर करच्याक म्हाका एक सौभाग्य म्हगेले. तशी आणि हांव आतां तुमी म्हळ्या म्हण की फूड खाण म्हळ्यार कसलें म्हणताले ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ म्हण. होय, गेणो बटेगा ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ म्हळ्यार कसलें खाण इम्पॉर्टंट ते मस्त इमोशनल आमकां. थोडे वे टू मॅन्स और वुमन्स हार्ट इज फूड म्हणटात. सो पॅशनेट खाणा बद्दल पॅशनेट उरताचे आमी खंय वचो हांगा कसो स्पेशल आसा, हांगा कसं मेळटा तें आमकां खावका म्हण दिसता. तें आमकां सॅटिस्फॅक्शन ताजेर. वय तशी खाण केन्ना मोस्ट इम्पॉर्टंट जाता म्हळ्यार आमकां खाण कसलें जावका आमगेले बॉडी नरीश करच्याक, आमगेले ग्रोथ जावच्याक आणि आमगेले कसल्याची डॅमेजेस असल्यार रिपेर करच्याक, डिसीज फ्री जावन वचच्याक खाण उरचें. तशी there is मस्त एक व्हड इम्पॉर्टन्स आसा खाणा बद्दल, आहारा बद्दल. सो आता तुम्ही तसे आहार म्हणताना तुम्ही त्या सांगले म्हळ्यार आरोग्य जावक जाल्यार आहार हे समप्रमाणेच खावका म्हणून सांगून. आता तुम्ही तशें म्हणताना म्हाका एक उडकास कसो येता म्हळ्यार एक बॅलन्स्ड डायट म्हूण आसा. म्हळ्यार समग्र पोषण मेळटा तसले एक आहार. या कसले वय आतां खाण म्हळ्यार कसन जावका आमगेले प्लेटान कसन आसता म्हणून ते आमी लक्ष दवरका केन्ना खातना. आतां आमी एक आरोग्य म्हळ्यार एक खाण एक व्हड बिल्डींग असं म्हणलें का तर बिल्डींग स्ट्रॉंग उरका म्हळ्यार कसं उरता एटलिस्ट 4 पिल्लर्स उरताचे, 4 स्ट्रॉंग पिल्लर्स उरताचे. तेन्ना तुमी त्या बिल्डिंगाचेर कितले फ्लोर बांदिता, 20, 30, 40 फ्लोर बांदिता तेन्ना ते फाउंडेशन आनी पिल्लर्स स्ट्रॉंग आशिल्ले तेन्ना आमी स्ट्रॉंग उरका म्हळ्यार आमगेले पिल्लर्स कसले फर्स्ट खाण फूड, सेकंड आमी करचे एक्सरसाइज आनी आमी ऍक्टिव्ह जावन उरता न्ही फिजिकल मुवमेंट म्हणटा पळय ते. थर्ड एक पॉझिटिव्ह मेंटल एटिट्यूड दवरून घेवचे. आमगेले आमकां कसले प्रॉब्लेम्स येता, चॅलेंजीस येताची ताजे बद्दल आमी कशी रिएक्ट करताची ते आमी कशी घेताची ते एक पॉझिटिव्ह मेंटल एटिट्यूड म्हणटात ताका. आनीक नीद एक्चुअली पळोवचें जाल्यार नीद इज अनप्रोडक्टिव्ह न्हय. थोड्या न्हीद का आमकां दिसता कसल्या न्हीद का म्हणून बट
आमगेल मस्त काही रिपेअर जाता बॉडीन तुका कसं डॅमेज जाल्लो उरता पुरा दिवसांत पॉल्युशन जावं आमगेल स्ट्रेसा निमित्त ते न्हीद एक समज जाल्ले पुरा रिपेअर जाता आमी आमगेल बॉडीक रिपेअर जावच्याक दिवचे एक टाइम उरता आमगेल मेकॅनिझम तशें आसा तशें देखून हे 4 स्ट्रॉंग पिल्लर म्हणटाचे आमी आतां आमी स्पेसिफिकली डायट फुडा बद्दल उलयत आसा न्हय तरी बॅलन्स्ड डायट म्हळ्यार कसं न्हय आमगेले एक प्लेटान कस उरका आहारान तो आमी बेसिकली मॅक्रोज आणि मायक्रोज म्हणटाचे मॅक्रोज म्हळ्यार म्हणजे हॉट अ, वस्त प्रमाणे मोठ्ठ क्वांटिटी जावंक आशिल्ले मॅक्रोज म्हळ्यार थोडे क्वांटिटी जावंक आशिल्ले सो क्वांटिटी म्हळ्यार नॉट इन टर्म्स ऑफ ताजे कितले ग्राम वॉल्यूम न्ही तांत कितले न्यूट्रिशन आसा ते इम्पॉर्टंट आतां आमकां डेली बॅलन्स किलो तांदूळ सीत जो न्ही ताजे न्यूट्रिशन एक फेर सीत जेवला म्हणटा पळय वय तशी नाही. वय वय तशी आतां मॅक्रोस म्हळ्यार कसं न्हय मस्त जाय आशिल्लें कसं जावंक आमकां मस्त प्रमाणात जाय आशिल्लें एक आमकां दिवसा काम करच्या जाय आशिल्लें एनर्जी जावंक ते एनर्जी आमकां खंयच्यान मेळटा कार्बोहायड्रेट्सान मेळटा आनीक मॅक्रोस कसं म्हळ्यार प्रोटीन्स आमगेले बॉडी रिपेअर करच्याक सेल बिल्डिंग जावच्याक आमगेले ग्रोथ जावच्याक प्रोटीन जावक हे 2 मॅक्रोस आनीक आमी इग्नोर करताची हे ताका टेस्ट ना म्हणून विच इज वॉटर उदक ते आमी मस्त इग्नोर करताचे जाल्यार तेवूय एक मॅक्रोसान येता आणि मायक्रोस म्हळ्यार कसं न्हय व्हायटमिन्स मिनरल्स आमगेले ते सान प्रमाणेर जावका ते मस्त नाका थोडे जावका आनी तूं मस्त खाले बी तुमगेले बॉडी थोडे एब्झॉर्ब करता जास्त आशिल्ले ते फ्लश आउट करता बॅलन्स डायट म्हळ्यार मॅक्रोस आणि मायक्रोस समा प्रमाणेर उरच्याक आमी बॅलन्स डायट म्हणटाचे भारी छंद सांगली तुम्ही त्या 4 पिल्लर्स म्हणले 4 स्तंभ आमगेले जीवनाचे तांतुले आहार जाल्ले न्हीद जाल्ले व्यायाम जाल्ले तशीच एक पॉझिटिव्ह आउटलुक म्हळ्यार सकारात्मक भावन धवन घेवचे कितले गरजेचे म्हण तुम्ही भारी छंद सांगले ते आतां एक दिसाचे आमी एक तिनी आमगेले खाण जेवण एक आस म्हळ्यार ब्रेकफास्ट लंच डिनर म्हण सांगून मध्ये मध्ये तू 2-3 म्हणता खेवचेस जाल्यार जन कसं सांगता म्हळ्यार ब्रेकफास्ट या सकाळची खाण आमगे सगळे दिसाचे एक आमके एक त्राण दिवच्याक गी आमके एक उर्बो दिवच्याक गी सहाय जाता म्हण सांग हे कितले सम वय सकाळचें खाण तुमकां कसलें जावका म्हळ्यार तुमकां व्हड पुरा दिवसाक एनर्जी जाय न्हय काम करच्याक तो कार्बोहायड्रेट्स आमगेल चड आमगेल खाण कशें आसा रिच इन कार्ब्स कसल्याक आमी होल डे आमी कसं काम करताचे एक्टीव उरताचे सो ब्रेकफास्ट मस्त इम्पॉर्टंट आसा ब्रेकफास्ट न्ही स्कीप करच्याक ते तितले सम न्ही ते आतां एक कंडिशनान थोडे लोक स्कीप करताले फॉर एग्जाम्पल आतां कोणी व्हेरी एग्रेसिवली वेट लॉस करता आसाची ओके म्हाका ब्रेकफास्ट नाका म्हणत जाल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट इज तुमगेल बॉडीक जाय आशिल्लें न्यूट्रिशन तुमी दिता नाची आतां तुमी एक झाड रोयलें ताका एक कसं जाय आशिल्लें उदक गोबर दिना जाल्यार ते ग्रो जातले ना सेम वे आमगेल बॉडी कशी आमकां आमगेल ग्रोथ जावका आमगेल रिपेअर जावका आमगेले हेल्दी उरका म्हळ्यार आमकां तितलेच न्यूट्रिशन जावका पडटा तशें देखून ब्रेकफास्ट इज व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट मील ऑफ द डे तशें देखून ते ब्रेकफास्टान तुमगेले कसं खाण आसता ते व्हेरी इम्पॉर्टंट उरता आतां आमगेले कोंकणी लोकांक पळयल्यार आमी खाण म्हळ्यार सकाळची कापीक एक इडली गी नातल्यार डोसा म्हळ्यार पोळो नातल्यार एक चपाती असलेची चड खावचे जे तुमगेल प्रमाणे री एक सकाळची खाणा कसं पुरा खावका हय आमगेल पयलीं लायफस्टायल कशी आशिल्ली म्हळ्यार आमी फिजिकली मस्त एक्टीव उरता आशिल्लीं न्हय सकाळीं खाण खाल्लें कामां तेमगेलें कसं काम आसा तांगेल बिझनस आसा ऑफिसा काम आसा तांगेल खेती काम आसा आनी वताचे तशें देखून फिजिकल एक्टिविटी मस्त आशिल्ली देखून आमगेल जे हें कशें जालें की म्हळ्यार खाण जेवण कशें जालें की म्हळ्यार आमगेल वी आर रिच इन कार्ब्स आनी मस्त कार्बोहायड्रेट्स उरता आमगेले ते आमगेल लायफस्टायला प्रमाणे चेंज जावका म्हणजे आतां आमगेले आजी आजी सकट ते मस्त शीत 3 टायम शीत जेवता आशिल्ले म्हळ्यार ते आतां रिलेवंट ना म्हळ्यार आमगेल फिजिकल एक्टिविटी तितली ना फुडें म्हळ्यार गद्या काम आनी करता आशिल्ले बैसून काम करताची ऑफिसांत तूं त्या दिवशी हांगा दुखून एक 100 मिटर्स वचका 200 मिटर्स वचका म्हळ्यार एक सायकल घेतले एक कोण घेता आतां एक बायक घेता फिजिकल एक्टिविटी तितली चड ना ताजे प्रमाण आमी आमगेल लायफस्टायल कशें आसा ताजे प्रमाण आमी ते क्वॉन्टिटी आमी चेंज करता म्हगेल लायफस्टायला प्रकार हांव म्हाका कितले कार्ब्स जावका तितले हांव खातालें आतां एक कोणी तरी एक आसा ही इज ऑलवेज इनवॉल्वड इन तांगेल फिजिकल एक्टिविटी जास्त आसा तांकां म्हळ्यार तुम्ही सांगचे प्रत्येक मनशाक तांगेलेच म्हळ्यार एक
स्वतःचे एक डायट म्हणून कोरका पडता हय म्हळ्यार एक सगळ्याक एक लेखाचे म्हणून तुमकां सांगू जायना जाय जाय आत्या तशी तुम्ही म्हणता ना एक अनेक कसं म्हळ्यार फुडली काळांत सकाळी जण प्याज जेवता आशिल्लेची आणि तांकां मस्त कार्बोहायड्रेट आशिल्ले तशी तांणी कामय करता आशिल्ले सकाळ साकून रात्र ते काम करता आशिल्लेची जर आत्ता जेवण सांगता कसं म्हळ्यार तांदळा खाण खावच्या नज या शीत मस्त जेवच्या नज म्हणून म्हणतांची या हाजी विशयार तुम्ही कसं म्हणता हय हे मस्त इम्पॉर्टंट आसा कसल्या म्हळ्यार कार्बोहायड्रेट्स हय कार्बोहायड्रेट्स ना कस की एक ते आमगेले शत्रुशे ट्रीट करता ओ दिस हॅज मोर कार्ब्स कोणी म्हणो आणि तितले कार्ब्स आसता म्हणून सो कसं इम्पॉर्टंट की म्हळ्यार तुम्ही दोन अंडरस्टँड करता एक सिंपल कार्ब्स आणि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स म्हणून आसा सिंपल कार्ब्स म्हळ्यार कसं न्ही आता तुमकां शीत येता पयले शीत पळय आतां शीत पळय पयलीं कसले टायप शीत आशिल्लें इट्स अनरिफायंड म्हळ्यार तांतूं तांदूळ कितले तांदूळ आसा तितले हाय रिच इन फायबर कंटेंट मस्त उरता आशिल्लो तशी जीर्ण जाताले आतांच टोटली रिफायंड विच इज सिंपल कार्ब्स तांकां फायबर ना तशें देखून मागीर शीत जेवले ताजे ना सडनली शुगर स्पायक जाता अँड यू आर नॉट युजींग दॅट एनर्जी सो ताजे देखून ते बॅड सोडल्यार कार्ब्स इफ यू आर इटींग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स म्हणून कॉम्प्लेक्स कार्ब्स म्हळ्यार अनरिफायंड ते खाल्ल्यार थ्रू आउट द डे तुमगेल ते एनर्जी यूज जाता उरता अते कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खंयचे पुरो आहारांत अनरिफायंड फर्स्ट ऑफ ऑल खंयचे फूड ताजे येद्राक रिफायंड म्हणून घाल्ले स्टे अवे फ्रॉम दॅट बिस्कीट तसल पुरो म्हणजे रिफायंड हा हा बिस्कीट तांते उरता रिफायंड व्हीट फ्लोर रिफायंड सॉल्ट रिफायंड शुगर उत्तू रिफायंड आसा रिफाइंड ऑयल रिफायंड ऑयल हा पुरो रिफाइंड रिफायंड तशी खंयचे एक फुड्डा येद्राक रिफायंड म्हणून आयल्वे मस्ट अवॉइड इट ओके आता तांदूळ शीत प्याज आसा इफ इट इज अनरिफायंड ते कॉम्प्लेक्स उकडी सीत जेवता म्हणजे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इज गुड तांत मस्त फायबर उरता फायबर म्हणले तेव्हाय आमी मस्त तांणी ते मुखार ताजे बद्दल उलवे जाल्यार फायबर म्हणल्यार मस्त इग्नोर करताचे कसल्या मागीर फायबरांत कसलें न्यूट्रिशन ना फायबरांत न्यूट्रिशन उरना तशें देखून ते आमी मुखार ताजे बद्दल डिटेल उलयता जाल्यार खंयचे फूड आसना न्हय ताजेर इफ इट इज अनरिफायंड नो हार्म अनरिफाइंड जाल्यार तुम्ही खावेता म्हणून म्हणचे तुम्ही आता पिष्टा विषय उलयले कार्बोहायड्रेटा विषय उलयले तांतू मस्त नमनेचे मिथ्या धारणा आस जनार मनांतू तशीच प्रोटीना विषय मस्त मिथ्या धारणा आसा एक कसं म्हळ्यार ते मी एग म्हळ्यार तांते मोट्टो खेल्यारी ताजे ते वायट पोर्शन खावे तो येल्लो खावचे नज केलो येल्लो खावका वायट खावचे नज अशी पुरा असल पुरा मिथ्या धारणा कितली पुरा आसा म्हणजे तुम्ही एक एक्झाम्पल दिवन उदाहरण दिवन सांगू जातले हय आता प्रोटीन म्हळ्यार कसं येता फर्स्ट थिंग इन माइंड कसं येता आता प्रोटीन इज लायक हायप कोण पळयलें प्रोटीन घेवका प्रोटीन प्रोटीन घेवका म्हणटा तर फर्स्ट कसं येता तुमगेल्यान तुका सांगलें प्रोटीन खावका म्हळ्यार फर्स्ट थिंग कसं येता मात्यांत प्रोटीन खावका म्हळ्यार मिगल माता मिगल आता गिरल मोगेता then you're on the right track. मस्त जण लागताची प्रोटीन म्हळ्यार हांवें एग खावका प्रोटीन म्हळ्यार हांव पनीर खावका प्रोटीन म्हळ्यार हांवें सोया चंक्स खावका हांव म्हणटा इतले वे प्रोटीन आमगे पुरा दीस फुडांत आमगे ट्रेडिशनल फूड पळय तांगेले 2-3 पोर्शन प्रोटीन उरता तुम्ही म्हळ्यार की हे कळ्ळें स्प्राउट्स कळ्ळें मूग आसा अळसंद आसा मस्त काय प्रोटीन सोर्सेस शेंगा बी आसा या वेळ छान आसा मस्त सोर्सेस आसा प्रोटीनाचे सो एग पनीर ते मात्र नाही प्रोटीन सोर्सेस वेजिटेरियन कोणाले उलयत आशिल्ले वय म्हणून तूं वेजिटेरियन जाल्यार यू आर डेफिशियंट इन प्रोटीन म्हणलें हांवें तुका कितले लिस्ट दिवं हांव 10 पुरवे की 30 लिस्ट ऑफ 30 प्रोटीन सोर्स दिता तूं त्या म्हयन्याक यूज करीत ते नेक्स्ट म्हयन्याक रिपीट करीत सो एग प्रोटीन इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन एग जावं पनीर जावं कमिंग टू द क्वेश्चन की प्रोटीनांत हें खावका वायट खावका येल्लो खावच्या नज तशी शुगरान ते आसा या खावका त्या खावच्या नज हय ते कसल्या म्हळ्यार ते अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन आतां एक नॉर्मल मनुष्य आसा म्हळ्यार तांकां कसं न्ही खावेत आनी कोणाक एक हाय कोलेस्ट्रॉल आसा नाजाल्यार तांकां कसं हार्टा प्रॉब्लेम आसा नाजाल्यार ओबेसिटी आसा देन बेटर टू अवॉइड द येलो पार्ट तांकां जास्ती हे आसता कोलेस्ट्रॉल हय तशें करून एक कुके कटर न्ही एक एकल्याक टू लोकांक सेम अप्लाय जाता म्हणून ना तशी तुमगेल देहांत कितें जावन आसा म्हणून हय तुमगेल बॉडी कसं रिक्वायरमेंट आसा तितले दिया तशी
आतां तुमचे उलयत उलयतना आमगेल्या मनांत आयलें मस्त लोकांले मनांत हे प्रश्न आसा पुरो की सस्याहार चांगगी नहीं मांसाहार चांग म्हळ्यार वेज जेवचे लायक की नॉन वेज लायक म्हणून ताचे बद्दल तुम्ही कसं म्हणटाच फर्स्ट मस्त लोकांका नॉन वेज फूड म्हळ्यार मस्त इमोशनल अटॅचमेंट उरता सो हांव मेगेल पर्स्पेक्टीव कसं हांव पर्सनली वेजिटेरियन प्युअर वेजिटेरियन हांव वेजिटेरियनिझम सपोर्ट करता ओन्ली एक एक्सेप्शन कसं म्हणल्यार तुम्ही आतां कोस्टलांत आसावे आनी तुम्ही पोट दुखून फिश खावन सी फूड खातावे कंटिन्यू विथ दॅट गोय विंगड कसं न्ही हांव नॉन वेज हांव तितलें सपोर्ट करना कसल्या म्हळ्यार देर इज अ रिजन नॉट बिकॉज हांव वेजिटेरियन म्हण न्ही आत्तां मेळचे जो नॉन वेज आसा टोटली हॉर्मोन इन्फ्युज्ड उरता ग्रोथ हॉर्मोन्स उरताची ते आमगेले बॉडीक आमकां नॅचरल ग्रोथाक इंत फास्ट ग्रोथ करता म्हळ्यार त्या आमगेल्या हाजेर आमकां इन्फ्लुएन्स करता म्हळ्यार त्या प्राणीक इंजेक्शन पुरो पौल्ट्री आसा मस्त ग्रोथ हॉर्मोन्स तांकां इन्फ्यूज केल्ले उरता ते आतां तुका तांचो चिकन प्रोटीन मेळटा म्हणजे चड हार्म करची जास्ती आसा इफ इट इज अ सी फूड तांकां कसं न्ही चड अडल्ट्रेशन जावची चांगले मस्त उणे तशें देखून तुमगेले पयलीं देखून तुमी सी फूड खाल्ले आसा ना तुमकां ते खाल्ल्यारय जाता आनी तुमी कोस्टलांत आसाची तेची दॅट इज बेटर खाव येता सी फूड खाव येता आनी तुमी कोस्टलांची विंगड खंय आसाची बेटर अवॉइड करचे बरें ते कसले म्हळ्यार ते अगेन तांचो प्रिझर्वेटीव ते सोल्युशन फॉर्मलिन हे ते घालून घेवन ते ट्रान्सपोर्ट करताची मस्त दीस ते खंय खंय ते कोल्ड फ्रिजरांत उरता सो तांतूय मस्त खंय एक नवेच एक तांणी सूट केला कसं म्हळ्यार फूड आई सांत तांणी प्रिझर्व करता आशिल्ले आतां ते जायना म्हणून फॉर्मलडिहायड घालून ते प्रिझर्व करताची मस्त काळ येता म्हणून त्यावेळी आमगेले देहाक आमकां हार्मफूल न्हय ते आमकां तांचो प्रोटीन्स मेळका आमकां ओमेगा 3 मेळका म्हण आमी फिश खावचे ताजेकिंत चड हार्म ते केमिकल्स करता म्हळ्यार देर आर अदर सोर्सीस न्ही आतां तुमकां खावका कोस्टलांत आसाची गोवा मंगळूर उत्तर कन्नडा कोस्टलांतांनी आसाची तांकां डेली फ्रेश मेळता खाव येता दॅट इज गूड सोर्स तांचो चड अडल्ट्रेशन उरना बट अदर नॉन वेजिटेरियन पौल्ट्री जेवण इवन विंगड खंयची मीट आसता न्हय मस्त अडल्ट्रेशन उरता सो दॅट इज नॉट इमोशनल तुमगेले तांचो अटॅचमेंट ना ते नॉन वेजा वयर म्हळ्यार बेटर टू अवॉइड मागीर आनीक एक आसा खात्ता न्ही आमी ते एक प्रमाणेर खायनाची खातर व्हरताची आनी फूड पुरो कशें आशिल्ली म्हळ्यार एक नॉन वेज खातालो मनीस वारा एक पंता नॉन वेज करता आशिल्लो आतां तशें न्ही केन्नाय अशी करताची ह्या परत चांगगी न्ही इवन जेळके मस्ती जाल्यार केन्नाय खावची लायक न्ही वारा एक पंता केल्ल्या पावता म्हणून तेची कम बॅक टू द प्रोटीन आमगेले एक स्लाइड आसता बरो एक तांतू पळय कशें आसता म्हळ्यार तुमगेले प्लेटान तूं करेक्ट अर्द पाग करचे सो एक 50% कसं उरका म्हळ्यार मायक्रोस फ्रुट्स वेजिटेबल्स सॅलड्स सकट ते तुमकां मायक्रोस म्हळ्यार तुमची चड क्वॉन्टिटी खावका टू गेट अ व्हेरी स्मॉल क्वॉन्टिटी ऑफ विटामिन्स अँड मिनरल्स आनी अर्दान तूं तांणी हाफ करा 25% प्रोटीन्स आनी 25% कार्बोहायड्रेट्स तशी आतां प्रोटीन प्रमाण तुमगेले प्लेटान प्रोटीन प्रमाण कसं आसा तुमकां जळके आसा नाल्यार एक स्प्राउट हें आसा दाळ आसा ते तुमगे 25% सॅटिस्फाय करता देन ऍड करा तांचे भितर ते तुमगे 25% करना तुमी आनी कसो तरी ऍड करूं येता तांचे भितर अळसंद आसा चण आसा जो बी आमगेले दाळ आसा आमगेले वेजिटेरियन सोर्सीस आसाची मिल्क हें आसा मिल्क बेस्ड ते ओटू ऍड करूं येता सो ऑलवेज हें आमगेले प्लेट पोर्शन आमी उडगास माथ्या दवरून घेवका खातना म्हळ्यार कलरफूल जावन आसता तुमगेले म्हण तशें तुमी आतां सांगलें न्ही जाल्यार कसं म्हळ्यार चेडू ते आमी पुरा खेळ्यार तांगेलेच एक रुल्स करून फोगूर न्ही पूण जाल्यार येवचून उडयतात तांणी खायना ती दवरताची तशें असो चेडवांक म्हळ्यार पिक्की ऑर चुजी इटर्सांक तांणी पुरान आमने कसले एक तांकां पोशण मेळचें अशें करता जाल्यार कसो आयडिया करूं येता कसो उपाय करूं येता मस्त इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार तांकां इन्फ्लुएन्स मस्त आसा तांगेले फ्रेंड्स टीव्ही ऍड्स तशें सो युजली तांकां टेस्ट इम्पॉर्टंट आसा आमगेले फर्स्ट टेस्ट बड्स सॅटिस्फाय करचे इम्पॉर्टंट तशें करून आतां तांकां तेची वेजिटेबल्स टेस्टी जावं तशें आमी करूं येता फॉर एग्जाम्पल आतां म्हगेले चेडू म्हगेले धूव आसा मस्त खंय वेजिटेबल तरकारी उपकरी केल्यार खायना ती हांव कसो करता एक पनीर घालता आनी इतले शेंगा बी पिट्ट घालता
आणि ते एक पॅटीस टाईप करता. सो तांचो ಒಟ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ आयले 5-6 टाईप ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ आयले, प्रोटीन आयले, पनीर आयले. ते पॅटीस कटलेट म्हणटा पळय, कटलेट तशें करता. ताजें तें करून ताका जाय लावच्याक सॉस, होममेड सॉस सगळी तांकां सकट दिल्यार तांकां तें कसली हो आय एम ईटिंग कटलेट म्हणल्यार कसली फिलींग येता. तशी तांकां तें टेस्ट आनी नांव इम्पॉर्टंट आसा. आतां त्याची तो हांव चपाती केली आनी एक मिक्स्ड वेजिटेबल उपकर केली. ते हें कसन खावका म्हण दिसता. त्याची हांव ते चपाती एक कुरकुरी करून तूप घालून भाजून एक क्रिस्पी केले. ताजे मध्ये ते वेजिटेबल सकट घाले आनी एक रॅप केले. हे पळय वेजिटेबल रॅप म्हणल्यार ती खुशीन खाता आनी ती वचून तिगे फ्रेंड्साक सांगता माय मॉम मेड वेजिटेबल रॅप इट वॉज सो यम्मी म्हणून. सो हांव तुका कसन इम्पॉर्टंट नांव तिके चेंज करता आनी टेस्ट चेंज करता तांकां आनी टेस्टी जावं. ऐकतरी तांकां बरी पोड विशय आमी तशीच हांव कसं कांय ना म्हळ्यार की अशें कसं केल्यार मागीर दवरून घेता तुका आनी मूड तुगेलें बरेंशें दिसता तूं कसली टेस्टी करता आसा. आनी एक हांव रिवॉर्ड कर दिता म्हळ्यार आतां हांव सांगता की एक वारान तूं एक 5 दिवस तूं समज हांव केल्ले फूड खाल्ले पळय कसले प्लेटार सॉन अशी क्लीन करून खाल्ले पळय तुका वीकली वन्स हांव कसं तरी एक जंक करून दिता. इट इज नॉट टोटली जंक जाल्यार ताका ते टेस्ट जावका. मिलेट नूडल्स हाडले नाजाल्यार पाव भाजी केले अशें कस तरी हांव ताका ते रिवॉर्ड उरता. हांव आज क्लीन करून खाल्ले ಒಟ್ಟು खाल्ले संध्याकाळी ಒಟ್ಟು खाल्ले प्लेट चॉक केले म्हळ्यार ताका रिवॉर्ड सिस्टम. मी ते पाव भाजी म्हणटा म्हाका कोण खासयले आमगे ते हांव कसं करच म्हणारी पाव भाजीन तूं जेवची तितली वेजिटेबल्स म्हण ते मॅश जावन मॅश जावन आसता ते चेडूं लायक करून खाता ताका भारी इश्ट वय वय तशी तांकां चेडूं म्हाका तुमी इन्फ्लुएन्स करता म्हळ्यार एक रिवॉर्ड दिवका आनी तांकां टेस्ट ताजेचे ते स्ट्रक्चर चेंज करका पडटले तशी. आतां तुमी ते पाव भाजी म्हणले आनी अशी वेजिटेबल रॅप म्हणले जाल्यार आमगेले शरिराक फायबर नार सत्व मस्त गरजेचे म्हूण तुमी म्हणले इतल्या तशी आनी ते कितले प्रमाणात आमी खावका आनी कशी आमी चेडवांक चेड खावप येता म्हूण सांगता वय फायबर तांकां कसं न्यूट्रिशन ना इट इज जस्ट एक हें ते तुमगेले न्यूट्रिशन कॅरी करच्याक आनी ते डायजेशन करच्याक एक मिडियम फायबरचो आतां फायबर कसले जावका म्हळ्यार फर्स्ट थिंग आमी पयलीं सांगलें रिफायंड आसात खंयच्यान तो फायबर ना तो रिफायंड तांदूळ धरिले गंव धरिले ओट्टू रिफायंड पुरो रिफायंड ओट्टू रिफायंड तशें देखून तुमकां ते फायबर आमकां डेली कितले फायबर जावका 30 ग्राम्स की 25 ग्राम्स ते आमकां फुडा मेळना. तशें करून व्हेरी इम्पॉर्टंट टू ऍड फायबर प्रत्येक मिलान तो थोडो फायबर सोर्स घालचे. खंयच्यान आसा फायबर फर्स्ट ओट्टू पील्स ताजे सॉल असता न्हय त्याची सोर्स ऑफ फायबर. आतां रिफायंड जावचे ताजे निमित्त ताजे सॉल काडले निमित्त रिफायंड जाले. आतां तुमी कॅरेट आसा आमी सॉल काडटा न्हय यू आर टेकिंग आउट फायबर तान फायबर ना तशी ते इन्स्टेड ते सॉल समेत तुमी हें करून ग्रेट करून कोसुंबर केले तांत फायबर उरता ते मात ಸ್ವಲ್ಪ कोड जाता ना ते फ्रेश उरका हें जाल्यार ते पील करका पडटा फ्रेश तुमी हाडले कॅरेट हाडले मुलंगी हाडले बीटरूट यू हॅव टू पील तांचो ऑप्शन ना आनी हें सौतेकाई काकडी तेवूय सॉल काडच्यात तवशे तांकां ताका मस्त फायबर उरता सॉल आमी युजली सॉल काडून सोडता टेकिंग ताजे मेन कारणच ते कोड जाता नाजाल्यार त्या गळ्या येता म्हण तांचे केलं जन ऍक्च्युली हें ना कोड आनी जायना असो मस्त कोड दुसरे सोर्स ऑफ फायबर खंयचे हें सॉलान तो मस्त उरचे फायबर नाजाल्यार जाल्यार आजकाल मस्त काही सप्लिमेंट येता ते सबगुल ते फायबर सोर्स उरता फुडा मेळनाशिल्ले तेन्ना यू हॅव टू चीज आमी वाळली नाजाल्यार गब्बो त्या परत खेळटा फुल फायबराची मात्र आतां चेडवांक गब्बो न्ही म्हळ्यार इश्ट ना त्या एक समस्या आमकां पुरा मस्त इश्ट गब्बो जाल्यार चेडवांक जाय इश्ट जायना तशें देखून जालें तितलें तुमी तरकारीन तुजी फायबर दिवका तांकां आनी गोईंग फॉर अनरिफायंड मिलेट्स मस्त फायबर उरता इट इज व्हेरी गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तांतू फायबर आसता तशी. आता तशी तुम्ही तावडी तेला विषयी सांगले त्याला रिफाइंड जाला म्हणून अच्छा त्याल आणि हे तूप और इवन एनिमल फॅट्स दुसरे जन लार्ड आणि म्हणून यूज करताची म्हणा त्या एक प्राणिक सिजयतना तान सुकून येऊच तांचे अंगा सुकून येऊच तसल फॅट आणि त्या लार्ड म्हणून एक असता त्या वयतानी उपयोग करताची या पण कितली चांग नॅचरल सोर्स इज ऑलवेज गुड तूप आसा खोबरेल तेल आसा
शेंगा तेल आमगेल सायड यूज करता आनी तुमी नॉर्था गेल्यार सरसो का तेल ते सकट सफा तेल, यूज करता तिळा तेल सो नॅचरल सोर्स इज ऑलवेज गुड आनी तांतो आतां मुई होम मेड घी तूप आनी खोबरेल तेल गुड सोर्स सो तेल कसले जावका फर्स्ट फॅट कसले जावका फॅट म्हळ्यार आमी दूर उरताचे ओ हें फॅट नाका ऑलरेडी फॅट आसता आनी फॅट नाका म्हाका फॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमगेल्या बॉडीक जावका फॅट फॅट सोल्युबल वायटमिन्स म्हणटाची ए डी ई के ते सकट आमगेल्यान तो डायजेस्ट जावका म्हळ्यार ते एब्सॉर्ब करका म्हळ्यार फॅट तुमी डेली थोडे थोडे फॅट दिवका कितले दिवका दर इज पोर्शन टू इट एक आतां तुमकां सिंपल जावन कॅल्क्युलेशन सांगता म्हळ्यार एक फॅमिली ऑफ 4 1 लिटर तेल गुड इनफ म्हळ्यार पर हेड महिन्याक 4 अडल्ट्स पर अडल्ट एक 250 ml गुड इनफ महिन्याक तांतू तोळ नाही जावका तळत जाल्यार हा त्यामुळे रिवॉर्ड सिस्टम तशी ते तळच असली तळच्या मुळाने 1 लिटर दवरून ना तशी 1 लिटर तेल एक फॅमिली ऑफ 4 अडल्ट चेडूं अडल्ट सांगता 1 लिटर शुड बी गुड इनफ तशी आतां ते तशें देखून आमी टोटली फॅट अवॉइड करचे ना आमगेले हार्ट आसा लिव्हर आसा वट्टू तांकां फॅट जावका पडटा हें करच्याक ताजे प्रोटेक्शनाक आमगेले ब्रेन आसा ताका लेयर प्रोटेक्टींग लेयर म्हणून फॅट्स जावपाची आमगे स्कीन हेअर ऑयल ग्लँड्स जो उरताचे ताजे खातीर आमकां जावका फॅट तशें देखून कंप्लिटली फॅट्स अवॉइड करचे ना आनी फॅट सोर्सेसार एक हें तेल तूप जालें आनी एनिमल सोर्सीस लायक मिल्क हें उरता लोणी मसाल्यान तोटूच फॅट सोर्सीस उरता तशी ताचें प्रमाण थोडेच बिकॉज फॅट 1 ग्राम जाल्यार तूप खेळल्यार थोर जायनाची म्हणटाचे वयवा तशी एक कितले खाल्ल्यार थोर जायनाची म्हणून मोस्ट इम्पॉर्टंट ती 1 ग्राम फॅटान तो 9 कॅलरीज उरता अकॉर्डिंग टू द स्टॅटिस्टिक्स आमकां ते पुरो कॅल्क्युलेट करून बसचें जायना जाल्यार 1 ग्राम तूप म्हळ्यार एक म्हाका एक डेली एक कितले कॅलरीज जावका म्हळ्यार आमी डीप जावन पळोवचे गेल्यार ताका रेस्टिंग मेटाबॉलिझम म्हणटाचे म्हणजे आमकां होल डे कितले आमकां कॅलरीज जावका म्हणून ताजे प्रमाण तुमकां फॅट पोर्शन कितले जावका तशी तुमी तितलेच तूप एक स्पून की 2 स्पून की तूप वायट न्ही ते घेव येता तितले पुरो एक स्पून घेतला पुरो तूप बरें म्हण सांगून मस्त ताची चड घेवच्या कमिंग बॅक टू अपास्ताई आता तुम्ही सामाजिक जालतां आणि सोशल मीडिया पडल्यार तुका मस्त नमनेच विषय मेळटा तर कसं सांगता म्हळ्यार तूप अशी खेल्यार लायक तू त्या सित्ता वटू घेतली वा ताजे ते मॉल गेले नाल्यार तू चपाती घालून खेळली तूप त्या ताजे वेल म्हळ्यार ताजे न्यूट्रियंट्स गेले ते तुका वायट करता तुगेलो वेट चड करता म्हणून या पुरो वैगी नाही अशी तथ्य गी ना हांव तितले ते बिलीव करना चपाती ओटू तूप शीता ओटू एक्चुअली शीता ओटू 1 स्पून तूप घालूकाची एक पटी शीत केलें 1 स्पून तूप घालें ताजें आनीकच न्यूट्रियंट्स एब्झॉर्प्शन मस्त बरें जाता तशें देखून ऑल दॅट इज मिथ इज वॉट आय फील म्हाका दिसता हांव आय डोंट बिलीव इन इट म्हळ्यार तुमगेले प्रमाणे तुमगेले प्रकार ते केल्यारी चांग प्रमाणीक जावन वय तुमी आमगेले ट्रेडिशन पळया एक हुनो शिकता रे दाळ घालून ताजेर तूप घालता दॅट इज द आनी ताजी रुची लायक जाता वय रुची लायक जाता तशी टवळ तुम्ही सांगले उद्दा पिवका म्हण आमी केन्नाय कसं करता म्हळ्यार आमकां दिसता आमी उद्दा पिवची चड जाता तसं आमकां ते माथ्यांतू वचना आमगेले प्रकार आमी वी आर ड्रिंकिंग इनफ वॉटर म्हण तशी एक उदक आमी कशी पिवका आनी कितली गी जाना उदका बदलाक ज्यूस पिताची अशी काय सप्लिमेंट करची चांग गी नाही वय उद्दा म्हळ्यार तुमकां लिक्वीड फॉर्म एनी फॉर्म ज्यूस जावं ताक कबारोसो ते सकट लिक्वीड एनीथिंग इन लिक्वीड फॉर्म इज ओके जाल्यार उदकाच आमगेली रिक्वायरमेंट कशी म्हळ्यार एक 20 kg 1 लिटर उदक म्हणून तुमी कन्सिडर कर येता तुमगेले बॉडी वेट 60 आसा म्हळ्यार 3 लिटर उदक जावका अगेन इट डिपेंड्स ऑन वेर यू लिव्ह आतां कोस्टलान तरी आसा तुमगेले जास्ती उदक जावका जाल्यार ऑन एन एवरेज तुगेले बॉडी वेटाक 20 kg 1 लिटर उदक म्हणून तुमी धर येता आनी उदक म्हळ्यार बरी उदक न्ही तुमकां कसं एनी फ्लुइड इज कन्सिडर्ड एज वॉटर तशीच अनेक एक विषय म्हाका उलयता उलयता उडग आसले गट हेल्थ म्हण एक आसा आमगेले पोट्टाचे एक आरोग्य या पाचन शक्तीचे आरोग्य मस्त मुख्य जावन आसा त्या म्हळ्यार थंय सुकूनच आमगेले देहाक उर्ब मेळचे म्हूण सांगून तशी गट हेल्थ आमी कशी
समकोर येतं आणि चांग रितीर दवरता तशीच या प्रीबायोटिक्स आणि प्रोबायोटिक्स मला कसं झालं म्हणून एक संक्षिप्त जाऊन आमगेले वय वीक्षका सांगता वय आता आणि एक ट्रेंड म्हण येता गट हेल्दी गट रिसेट गट डिटॉक्स ते हे न्यूट्रिशन इंडस्ट्रीन कसं जात म्हळ्यार एक थोड समय पर्यंत एक ते मस्त ट्रेंडिंग उरता मागीर अनेक थोड्या नंतर ते लोकांक बोर येईल मागीर अनेक विंगड कस तरी ट्रेंड येता तशी आम्ही तो होलिस्टिक नवे बॅलन्स डायट पळयता म्हळ्यार गट हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कसं तुमगे पुरा जीर्ण जावचे तुमगे पोटांत नवे गट म्हळ्यार नॉट ओनली पॉट आमगे गट स्टार्ट्स फ्रॉम अवर टंग टिप ऑफ अवर सो द एंटायर इंटेस्टाइन सिस्टम इज अवर गट तशी आमगे पुरा खाल्ली आमकां डायजेस्ट जावका न्यूट्रियंट्स मेळका आमगे ग्रोथ जावका म्हळ्यार गट हेल्थ मस्ट इम्पॉर्टंट आसा आता गट हेल्थ म्हळ्यार कसले एक ट्रिलियन्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम उरताचे गड्ड्यांत ट्रिलियन्स ऑफ ते ते आमगेले खाल्लेले फूड जो आसत डायजेस्ट करचे हेल्प करता इन सिंपल टर्म्स ते आमकां ते मायक्रोबायोम गट मायक्रोबायोम ते कशें आमी ते चड करता चड आशिल्ले तितले आमगे डायजेशन बरें जाता ते कशें चड करता एक प्रोबायोटिक्स म्हणटा प्रीबायोटिक्स ते आतां तुमगेले गट मायक्रोबायोम चड करता म्हळ्यार एक प्रीबायोटिक दिवका नाजाल्यार तुमी डायरेक्टली गिव द प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक म्हळ्यार कसं न्हय फूड फॉर युअर गट मायक्रोबायोम म्हळ्यार तुमगेले गट मायक्रोबायोम मल्टिप्लाय जावका म्हळ्यार तुमकां कसं फूड दिता वय ते प्रीबायोटिक फॉर एग्जांपल तिंबेल मुगा दाळी व्हेरी गुड प्रीबायोटिक सोक केलेली मुगा दाळी ऑनियन कांदो व्हेरी गुड प्रोबायोटिक तशें तुका एक 2 स्लाइस ऑफ एक पियवाचे 2 स्लाइस खाल्यार व्हेरी गुड प्रोबायोटिक आणि गार्लिक लसणी ते ओटो गुड प्रीबायोटिक्स तिंबेल चण्या दाळी इट्स अ गुड प्रीबायोटिक अशें ताजेन आमगे गट मायक्रोबायोमाक फूड मेळटा ताजेन तांणी मल्टिप्लाय जाता दिस इज प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक म्हळ्यार ऑलरेडी गट गट बॅक्टेरिया ते दह्यांत आसा प्रीबायोटिक म्हळ्यार एनीथिंग फर्मेंटेड प्रीबायोटिक दह्यांत आसा नाजाल्यार तुमी आतां इडली पीठ करताची रात्री फर्मेंटेशन फर्मेंटेड फूड प्रीबायोटिक आणि ते चण्या दाळी मुगा दाळी दोना तिंबोन तुम्ही रात्री वाटून पीठ कोण दवरल्यार दॅट क्रिएट्स अ व्हेरी गुड प्रोबायोटिक तशी अनेक प्रीबायोटिक इज फायबर प्रीबायोटिक गट मायक्रोबायोम मल्टिप्लाय करचे हेल्प करता तशी दिस इज वय आता अनेक एक ट्रेंड अशी विषय म्हळ्यार इंटरमिटेंट फास्टिंग म्हळ्यार सांजे 6 घंटे जो 7 घंटे भितर आमगेले जेवण संपोवचे जेवचे मागीर कसलेय खावचे ना उदक मात पिवेत त्याचे हेरदूस सकाळी 9 घंट्याक जो 10 घंट्याक का पिवचे तितली वेळ तुम्ही खाली पोटार आसका म्हण ताका इंटरमिटेंट फास्टिंग हे इंटरमिटेंट फास्टिंग केल्यार चांग गी लायक नाही चांग नाही हांव कसं म्हणटा तुम्ही रूट ताजे रिजन बिहाइंड डुईंग समथिंग तुम्ही ताका कसं नाही करता ना ते कसल्या करताची ते फाइंड आउट करका एक मनुष्य करता ना ते मस्त ट्रेंडिंग आसा म्हणून हांवूय फॉलो करता रिझल्ट मेळटले रिझल्ट मेळटा पण ते कसल्या करता कसल्याक ते इंटरमिटेंट फास्टिंग आयले ते इम्पॉर्टंट आसा म्हणजे आमी सांगता ताजे निमित्त डायबिटीज आणि शुगर लेवल्स लो जाता तशी डायबिटीज दूर वता वय मस्त केसेस आसा इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस केल्लो आसा डायबेटीक रिव्हर्सल केल्लो आसा मस्त केसेस आसा कसल्या जाता म्हणून सांगता आमगेली बॉडी 2 स्टेज उरता एक बिल्डिंग स्टेज आणि एक एलिमिनेशन स्टेज हे कशें म्हळ्यार दिस इज अलायन्ड विथ सर्कॅडियन रिदम हे मस्त सर्कॅडियन रिदम म्हणून मस्त ट्रेंडिंग आसा कसं सर्कॅडियन रिदम म्हळ्यार अलायनिंग विथ द नेचर आता सकाळी पळया एक 5-6 घंटे म्हळ्यार पुरा पक्षी चिव चिव कोण भायर येताची भायर वताची तांकां खाण सोदून वताची कसल्या तुम्ही फुल सकाळी फुलता नेचर कशें आसकी म्हळ्यार नेचर इज अलायन्ड विथ सनरायज अँड सनसेट सनरायज जाली तशीच आमगेली ओट्टू ऍक्टिव्हिटीज सुरू जाताची सनसेट जाली तशीच ओट्टू स्लो डावन जाता तशी बिल्डिंग स्टेज इज सनरायज वेळार आमगेली ओट्टू ग्रोथ जाता बिल्ड जाता एलिमिनेशन स्टेज इज सनसेटा नंतर ओट्टू आमगेले डिटॉक्सिफाय जावचे रिपेर जावचे ओट्टू एलिमिनेशन स्टेज सो आता मी
12 hours span म्हणतो बरं घ्या ते चेंज जातं उरता बट 12 hours span म्हणतो बरं घ्या 6 to 6 PM इज टू युअर बिल्डिंग स्टेज त्या वेळाक तुम्ही तुमगेल बॉडी जे आशिल्ले न्यूट्रियंट्स दिवका आफ्टर 6 सनसेट नंतर तुमगेले डायजेस्टिव्ह सिस्टम स्लो जाता एंटायर नेचर स्लोज डाऊन आम्हीची मनुष्य विल आम्ही गो अगेन्स्ट द नेचर एंटायर नेचर स्लोज डाऊन तशें देखून आम्ही स्लो डाऊन जावका स्लो डाऊन जावचपाक आम्ही आता एलिमिनेशन स्टेज आम्ही ಒಟ್ಟು बिल्डिंग स्टेज वेळा ಒಟ್ಟು न्यूट्रिएंट्स दिवन जाल्या तुमगेल बॉडी जे आशिल्ली दिवन जाल्या आता रेस्ट करा अँड एलिमिनेट ऑल द टॉक्सिन्स ते ಒಟ್ಟು एलिमिनेट करचे सो स्टेइंग ऑन फास्ट म्हळ्यार उपवास करचे एलिमिनेशन स्टेजात उपवास केल्यार तुमगेल बॉडीक एक रेस्ट मेळटा आनी ते तागेलें काम करता इट इज नथिंग बट इंटरमिटेंट फास्टिंग तो ताजेच मेन पर्पज बिहाइंड इंटरमिटेंट फास्टिंग इज दिस बिल्डिंग स्टेजाक फूड दिवचे एलिमिनेशन स्टेजाक रेस्ट दिवचे देन दॅट गोज एनीवेअर बिटवीन 12 to 14 hours सो थोडे लोक तांणी 14 तास की 16 hours की 20 hours ಒಟ್ಟು करताची दॅट डिपेंड्स ऑन हाऊ लॉंग तांणी कितले पर्यंत फास्टिंग करूं येता म्हणून बट 12 hours इंटरमिटेंट इज गुड इनफ 12 to 16 hours मस्त जन करता मस्त जन करतात सो हांवें तशीच मागीर सनसेट जालें मागीर अवॉइड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हांव खायना सनसेट जालें मागीर सो तुमी तुमगेल बॉडीक रेस्ट दिया लेट इट डू इट्स वर्क अशें तशी सांगतांची उपवास म्हणटना तुम्ही म्हाका उडग आसयले संकष्टी उपवास करताची तशी एकादशी उपवास म्हणून करताची ಕೆಲವು ಜನ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಪವಾಸ ಶನಿವಾರ ಉಪವಾಸ ತಶ್ ಪ್ರಮಾಣ धरता जन बुधवार गुरुवार प्रमाण सांगून सोमार उपवास म्हणून अशी पुरा केलेले निमित्त आमगेल्या देहाक चांग म्हणून तुम्ही म्हणचे म्हळ्यार एक देहाक एक चेंज मेळटा म्हणून एक बदल मेळटा आता एक मशीन कंटिन्युअस काम करता उरता ते ताजे चान्सेस वेर एंड टेर चान्सेस चड कंटिन्युअस काम करता उरले पूण तेची ताका कितले रेस्ट दिया तागेले ताका ऑइलिंग करची की तागेले रिपेर करची की करा ते मशीनाचे स्पॅन लायफ स्पॅन चड जाता तशीच आता आमी कंटिन्युअस आमी बिंज इटींग खाता उरले रेस्ट दिना तुमगे बॉडीक ते ताजे लायफ स्पॅनय कमी जाता त्याची तुम्ही ते उपवास म्हणले नेवा ना ते ताजे निमित्त पुढे तुम्ही रेस्ट दिताची म्हणल्यार हे ಒಟ್ಟು उपवास आमी फॉलो करचे जाल्यार बेस्ट उपवास म्हळ्यार एक एकादशी उपवास ते हांव पर्सनली फॉलो करता की 36 hours टोटल रेस्ट दुसरे कसले खावच्या काय ना थोडे लोक ते डिपेंड्स ऑन एज आणि एकादशी उपवास म्हळ्यार फळार तांदळाचे म्हणून फळार चार पांच एकादशी दुप्पट काशी म्हणता न्ही तशी तर एकादशी एक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट असता विंगड टॉपिक जातले जाल्यार हे एक आसा 36 hours स्टेइंग 36 hours ऑन फास्ट मस्त काही ताजेन बेनिफिट आसा ते आमगेले डेड सेल आमगेले रिपेअर जाता म्हणून हांव सांज कसं 36 hours फास्टिंग म्हणली तुम्ही म्हळ्यार कसले खावच्या ना म्हणून उदक मात्र ऍक्च्युली 3-4 टाइप आसा एक ड्राय फास्ट म्हळ्यार कसले खायना उदक टोटली ड्राय फास्ट ते दॅट इज द बेस्ट मेथड ऑफ एकादशी फास्ट सेकंड उदक ओनली उदक मात्र नो ज्यूस शुगर काही ना ते तेवय जायना थोडे लोक एज निमित्त तांकां तांगेले एज कसं डायबेटीक आसता तांगेले शुगर आनी लो जाता ऐकूनची नित्रण सुरू वय तशी करून थर्ड इज फलाहार म्हणतात फल खाऊन फल फ्रुट्स फोर्थ इज लाईट तुमगेल बॉडीक लाईट फूड दिवचे सो 4 टाइप तुमगेल बॉडी कशी अलाव करता त्याच प्रमाणे तुम्ही करेता नॉर्मल मनुष्य कसं नाही तांकां रोग ना कसं नाही तांगेले हेल्थ कंडिशन ना म्हळ्यार एक पटी तुम्ही 36 hours फास्ट करून पळय आनी ताचे बेनिफिट तुमकां कळटा कसं म्हळ्यार ते ಒಟ್ಟುची एकादशी इज व्हेरी क्लोज टू अमावास आनी पुनव म्हणटा न्ही त्या वेळाक आमगेले हाय टाइड्स लो टाइड्स उरता ते आमगेले बॉडीक पण इम्पॅक्ट करता जस्ट बिकॉज ते फास्टिंग इज गुड तुम्ही त्यावेळी विषय आमगेले उलोवचे प्रारंभ करतना सांगले 4 पिलर्स ऑफ लाईफ म्हळ्यार एक डायट आमी तितली उलयले आहारा विशयी तशीच अनेक व्यायाम म्हळ्यार आता व्यायाम म्हळ्यार आत्ताच आमगेले एक लाईफस्टाईल पडल्यार आमगेली जीवनशैली पडल्यार आमी बसून काम करचेड आमकां एक सन्न डिस्टन्स तांणी चमकनांची एक दूध जो पेपर हाड काजल्यार आमकां तो एकय घरान तूं हाड दिता नाल्यार आमी कारार बायकार वचून अंगडी सकून हाडताचे चमकूच म्हळ्यार एक विशय ना जाला स्विगी झोमॅटो होय ರಂದಪೈ करनांचತ್ತ तशें ರಂದೈ काय नीक दुसरी तर दिनसिक सामान्य हाडचे अगतिना
अशें आसतना आमी व्यायाम कशी कोरयता म्हळ्यार व्यायाम म्हळ्यार जिम मात्र वे दुसरी कसं तमने व्यायाम कोरयता म्हणून विक्षका सांगताला वय आता पहिले हांव सांगलें रेस्टिंग मेटाबॉलिझम म्हणटाच म्हळ्यार एक दिवसान तो तुमी कसं कर नकाच अशी बसून उरत जाल्यार तुमगे बॉडी फंक्शन जाताच ना ताका फ्यूल जावका ते कितले कॅलरीज जावका पळय ताका रेस्टिंग मेटाबॉलिझम म्हणटात युजली कितले 1400 टू 1500 टू 1600 कॅलरीज एक मनशावेर तांगेल्या एजा प्रमाण डिपेंड उरता बट ऑन एन एवरेज एक 1500 कॅलरीज आमकां आमी कसं करना जाल्यार आमकां तितलें जावका फूड आता आमगेले ऍक्टिव्हिटी लेवल मस्त चड ना आमी फिरनाची एका कडेन बसून डेस्क जॉब आसा नाजाल्यार आमी खंय बसून करची कामां तसं लायफस्टायल पळय तशी जाला आतां एका कडेन राबून करचें तसं लायफस्टायल आसा म्हण जाल्यार एक एटलीस्ट 45 मिनिट्स टू 1 आवर तुम्ही योगा की जिम की रनिंग की कसं तरी एक फिजिकल ऍक्टिव्हिटी स्विमिंग कसं ते रेस्टिंग मेटाबॉलिझम यूज जाता ना आता तुमगे 1500 कॅलरीज तू इनटेक करता म्हळ्यार 1500 कॅलरीज यू हॅव टू स्पेंड बर्न ऑल्सो ते जाता ना म्हळ्यार गुड टू गो फॉर एक स्पेसिफिक टाइम दवरगीन हे म्हाका एक्सरसाइज टाइम हांव करता तशी आता तुगेले एक मस्त ऍक्टिव्ह लायफस्टायल आसा मस्त चमकत हांगा थंय फिरता काम तशें आसा लेट्स आतां हॉस्पिटलांत न्ही डॉक्टर्स न्ही बसशाक तांकां टायम आसना तांकां फिरता उरताच मस्त सो दे एंड अप स्पेंडिंग मोर देन दर रेस्टिंग मेटाबॉलिझम 1500 कॅलरी में तांगेले एटलीस्ट 2000 कॅलरीज बर्न जाता सो तसं ते तुमगे लायफस्टायल कशें आसा ताजे वयर तुमी प्लॅन करका हांव कितले तास एक्सरसाइज करका कितले हांव हें करता आमी आतां फोन कॉल आसा बशील कडेन उलोवचें किंवा भोंवता भोंवता उलोवचें तशी तशें करून ते एक एक्सरसाइजाक तुमी टाइम दवरल्यार यू स्टिक टू दॅट म्हळ्यार ते एक रुटीन जाता एक अभ्यास जाता हय पळय तशीच ते एक्सरसाइज गरजेचे पूण जाल्यार आतां आमगेली जीवनशैली पळयल्यार काम म्हणल्यार एक एक ह्या म्हूण ना एक परिधी म्हूण ना एक रेस्ट्रिक्शन म्हूण ना ते रात्री जाल्यार काम करताची नाईट ड्युटी म्हूण आसा आणि एक म्हणता ओव्हरशूटय जाता ऍक्च्युली 9 to 6 जॉब जाल्यार 8 घंटे रात्री 8 घंटे 9 to 8 काम केले आसाची 12 घंटे काम केले तशी म्हळ्यार 14 hours काम केले आसाची तांगेले नॅचरली तांगेले मनांत तांगेलो एक स्ट्रेस म्हूण एक जाता तांगेले देहांत तेन्ना तुमी सांगले पॉझिटिव्ह आउटलुक इज अनदर पिलर ऑफ द बॉडी म्हणून असल मनशान एक स्ट्रेस उणी करू कसं करता स्ट्रेस आमगे हेल्थावर मस्त इम्पॅक्ट करता आता लेट्स से मनुष्य क्लीन खाता कसले जंक खायना रेग्युलर एक्सरसाइज करता जाल्यार ताका रोग आसा कसल्याक ना तांगेल स्ट्रेस लेवल हाई आसा तांकां मॅनेज करचें जायना कसं कशी हें येता स्ट्रेस येता म्हणून ते मॅनेज करचें मस्त इम्पॉर्टंट ते आतां स्ट्रेस चड जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार आमकां स्ट्रेस उणी करता म्हळ्यार देर आर 2 ऑप्शन्स एक मनशावर डिपेंड उरता थोड लोकांक खंय भायर वचून कसं खावन येयले ते तांकां दिसता की हां आय रिलीज स्ट्रेस म्हणून फर्स्ट टार्गेट इज फूड आतां तेंतू कसं म्हळ्यार स्ट्रेस कमी करता हाय कॅलरी फूड आईस्क्रीम खाल्ले चॉकलेट खाल्ले म्हळ्यार फ्लॅश टीम गेली डार्क चॉकलेट खेळली कोण स्ट्रेस उणी जाता म्हण तांचे वय म्हणून हय ते आमगेले सॅटिस्फॅक्शन आमगेले मना खुशी खुशी जाता हे हा छान म्हणून खुशी जाता म्हणून आमी खाताची म्हणजे स्ट्रेस ताजे ना कमी जाले म्हणून आमकां दिसता सो ते कसं उरता एक 2 हॉर्मोन्स आसाचे ग्रेलिन आनी लेप्टिन म्हणून एक सेटायटी हॉर्मोन आनी एक हंगर हॉर्मोन सो ते स्ट्रेस चड जाल तशी वी वॉन्ट टू ईट समथींग ताजेन आमगेले सेटायटी हॉर्मोन जास्ती जावता आसले आनी आमी खाता न्ही त्या स्ट्रेसांत आमी जंक फूड चड खाता कारण खाणं तसले आमी जावका हाय कॅलरी खाल्ल्यार आमकां ते खुशी जाता ते एक्चुअली नॉट फिजिकल इट इज सायकोलॉजिकल तशी आतां एक अनेक कोण जाता म्हाका स्ट्रेस जाल्यार म्हाका कस तरी वचून एक शॉपिंग करून येयल्यार हांव खुशी जाता ते मस्त सायकोलॉजिकल थोडे स्ट्रेस आसता कसं काम म्युझिक आयकल्ले हांव बसून कसं आर्ट केल्ले तशें देर आर लॉट ऑफ अदर हे कसं मेथड्स स्ट्रेस रिलीज करचे बट इजिएस्ट इज गो कसं तरी खावचें इजिएस्ट ते तशी जन बिंज इटिंग करताची तशी तेन्नाची तांकां ते सर्काडियन रिदम तांगेले चेंज जाले न्हीद तांगेले डिस्टर्ब जाता आसा तशें हांव न्हू आत्तां आमी पळयल्यार मस्त लोकांक एक न्हीद नातील एक परिस्थिती म्हूण आसा न्हीद पळना म्हणटा तसली परिस्थिती तांते तूं एक 45 प्लस जालेले एक 55 प्लस जालेले बायल मनशांक पळयल्यार तांकां रात्री 1 घंटा जागोर जेवचें नातर 3 घंटा जागोर जेवचें मागीर न्हीद पडना फालताय
तेन्ना पुरो नाका जाल्यार आलोचना येता मनान तो आणि पुरा नमनेच दुःख पुरो भायर येता म्हूण फस्ट जणांना आमी सांगचे आयकला आणि तशीची कशी फल फल्यार न्हीद पडटा म्हणून आनी एक बाल म्हणजे सांगू पुरोंची दिसाच न्हीद येता रात्री न्हीद पडा म्हणटांची असल एक डिस्टर्ब्ड न्हीद एक कसं करू जाता हय. न्हीद त्याची आमी सर्कॅडियन रिदम म्हणते ना ಐಡಿಯಲಿ आमकां कसं येवका सांजवेळ जालें तशें आमकां न्हीद येवका यूजुअली एक मस्त थॉट्स उरताचे आमगेले माथ्यान तो आमी कसन तरी एकाचे सोल्युशन फायंड आउट करचे ट्राय करता उरताचे ताचे करून आमगेले ब्रेन इज ऑलवेज ऑन काम करता आसा ताचे करून न्हीद येना ताका एक बेस्ट उपाय म्हळ्यार न्हिदोच एक 10 मिनिट पयले अनुलोम विलोम प्राणायाम मस्त हेल्प जाला ते म्हाका हेल्प जाल्या हांवें करता तशें जाल्यार म्हाका मस्त बरी न्हीद लागता आता एक लास्ट एक 3 वर्स दुखून म्हगेले न्हिदेच पॅटर्न टोटली चेंज जाला 10 साडे 10 म्हळ्यार म्हाका फोर्सेबली न्हीद येता नाजाल्यार पयलीं उठूची 12 o'clock म्हळ्यार इतले बेगीन न्हिदोच वेळ म्हण दिसता आशिल्लें तशी हें प्राणायाम मस्त हेल्प करता आनी एक लिसनींग टू कामिंग म्युजीक म्हळ्यार एक 440 हर्ट्स म्हणल्यार एक म्युजीक केन्ना ते हर्ट्सान नुसतें 440 हर्ट्स फ्रिक्वेन्सी ताजेच ते म्युजीक आयकून बसल्यार बी आमगेले वी गो क्विकली न्हीद लागता आमकां एक आनी हें मस्त इम्पॉर्टंट कसं ना स्क्रीन टायम एटलिस्ट 1 तास 1.5 तास पयलीं ते स्क्रीन आमी ऑफ करून दवरले डिजिटल डिटॉक्स म्हणटाचे आतां हें करताचे स्क्रीन बंद करून दवरले बरी न्हीद लागता द रिजन बिहायंड इट हांव सांगता आमगेली बॉडी कशी म्हळ्यार सर्कॅडियन रिदम फॉलो करता बाय नॅचरली ओके तुमी रात्रीचे न्हिदेच्या टायमाक तुमी व्हड लायट हें केलें बॉडी कसं जाता की इट इज आमी राती जालना हें सकाळी आसा सो इट गोज इंटू एक्टिव मोड तशी एक्टिव मोड आसली की ताका न्हीद येना ताका न्हिदोचे टाइम जाल्ले म्हणून कळना बॉडीक कळना तशें देखून इवन आतां थोडे लोक नायट शिफ्ट आनी करता न्हय तांकां उपाय ना विंगड तांगेलें प्रोफेशन उरता नायट शिफ्ट करताची तांकां एक बेस्ट वे टू तांकां ते बेनिफीट जावका म्हळ्यार न्हिदोचे एक 2 तास पयलीं खाण खावचें खाल्ले नंतर 2 तास टायम सोवणो तांकां पुरा रूम डार्क करचे तुगे बॉडी कळका की आतां कळप जाल्यार आतां राती जाल्या म्हणून टोटली नो लायट हें केल्यार बॉडी वील अडॅप्ट टू इट सच अ ब्युटिफूल क्रिएशन न्हय तशें अडॉप्ट जाता आमगेली बॉडी तशें अडॅप्ट जावन होगूर ते क्रमेण ते न्हीद पडता न्हीद लागता अभ्यास जाता जाता तशें देखून स्क्रीन टायम अवॉयड करचें स्क्रीन टाइम आनी ओके म्हळ्यार आतां यंगस्टर्स म्हणत जाल्यार एक 60+ जाल मनशांक तांणी पुरो मस्त स्क्रीन टाइम तांगेलो ना जाल्यार तांकां ते पळय 1 घंटा जागोर जालें रात्री 3 घंटे जागोर जालें मस्त नसल सांगताल आसाची तांकां कसले उपाय आसगी तांकां तांगेलो नॅचरली तांगेली न्हीद उणी जाता येता एज जाल तशी बिकॉज तांगेलो मेटाबॉलिझमय कमी उरता तशें देखून तांकां नॅचरली जाता उरता बेस्ट इज एक बेगी जेवण करचें बाय 7:30 8 o'clock जेवण करचें आनी थोडे एक 20 मिनिट्स स्मॉल स्टेप्स मस्त रनिंग आनी करता म्हणना एक तास फाटीक पावटी मारचें आमी पावटी मारची वखदाची अशी फिरचें आनी हे अनुलोम विलोम मस्त हेल्प करता ताजे निमित्त आमगेले आनी तुमी खंयचे योगा एक्सपर्ट आले हांव ऑडियन्सांक सांगता म्हळ्यार खंयचे योगा एक्सपर्ट आले की चंद्रनाडी प्राणायाम म्हळ्यार कसं न्हय ताजेर गायडन्स तुमी घेतल्यार चंद्रनाडी प्राणायाम वील कूल डावन युअर बॉडी आनी ते रातीची बॉडी कूल डावन जाता न्हीदय लायक येता तशें करून एक खंयचे ट्रेनर आसल्यार क्वॉलिफायड ट्रेनर आसता तांगेले कडच्यान आमी गायडन्स घेतल्यार हे चंद्रनाडी प्राणायाम मस्त हेल्प करता आनी ते कसं म्हळ्यार आतां आमी आज केल्ले म्हाका आजय कळना आमगेली बॉडी वील टेक टायम टू अडॅप्ट टू दॅट म्हळ्यार कुडले रिझल्ट मेळना ते करतर उरल्यार तुमकां ते चांग आनी एक अनुलोम विलोम प्राणायाम आनी चंद्रनाडी प्राणायाम रात्रीचे चंद्रनाडी प्राणायाम म्हळ्यार चंद्राल इम्पॅक्ट येता बॉडी कूल डावन जाता सकाळी उठले की तुमकां मस्त लेथार्जीक फिलींग आसा मस्त म्हाका कसं काम करच्या मूड ना उठवच्या मूड ना अशीची स्क्रोल करता उरता म्हण तसले जन आसा म्हळ्यार सूर्यनाडी प्राणायाम हेल्प करता जाल्यार हे तुमी एक गायडन्स घेवन करता ओन जावन करचें मानी प्रति एकल्यार देह दुसरे नमनेर आशिल्ली न्ही तर प्रति एकल्यार एक तज्ञालय वचून तुमकां कसं नमनेच पुरो जाय म्हूण एक लिस्ट करून घेवन करची लायक तुमी म्हणचे आनी एक शिकयता न्ही एक योग शिकयता न्ही एक सर्टिफायड मनशाला कोर कळटा म्हळ्यार आमी ते करचे आमकां फायदो जावका त्या कोर आमकां नश्ट जावचे ना जम तुमी सांगता
करेक्ट एक तज्ञाला काण घेवका माहिती म्हणून आनीक एक मुख्य जाल्लो प्रश्न कसो म्हणल्यार आमी वेट लॉस कशें करचें म्हणून सपूर कशें जेवचें भगचें कशी म्हणून आनी फुडली कालांत पुरा एक टेन्शन येचें नासली कूडले भगताची म्हणून म्हणटाची आतां तशें न्ही आतां जन सांगता कसो म्हळ्यार येचें नासली कूडले अनेके चेड आंग येता म्हणून अशी जनाक मस्त येचें नातिल दिवस ना तशें हांव तांगेले देह ओढ जेतस वाडतस म्हणून तांणी म्हणटाची तशी एक मुख्य जावन प्रश्न कसो म्हळ्यार एक वेट लॉस जेवच्याक कसो कोरेचा ಹೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಒಟ್ಟು ಲೋಕಲೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಸ್ವ ಅಯ್ಯೋ ವಚ್ಚಾಯ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಯ್ಯೋ ತು ತೋರಿಜಲ್ಲೇ ಮಗೋ ಅಯ್ಯೋ ತು ಬಗ್ಗುಂಗೆಲ್ಲೇ ಮಗೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಜ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಂತೂ ಒಟ್ಟು ಲೋಕಲಂತೂ ಒಟ್ಟು जावचे इम्बॅलन्स इन द लाईफस्टाईल आता आम्ही 4 पिल्लर सांगले इतले वेळपर्यंत 4 पिल्लर उरले एक पिल्लर शेकी शेकी असं म्हणल्यार ते इम्पॅक्ट जाता तशी वेट लॉस आता आमी वेट लॉसावर फोकस करचे असल्यार इम्पॉर्टंट इज बॅलन्सिंग ऑल दीस पिल्लर्स ಒಟ್ಟು एक इंटर कनेक्टेड आसा आता हांव फूड समा खाता हांव फूड म्हाका कितले जावका मेटाबॉलिझमाकिंत हांव उणें खाता म्हळ्यार बीची हांव एक्सरसाइज करना ऍक्टिव्ह फिजिकली ऍक्टिव्ह ना मतलब म्हगेले न्हीद समना म्हळ्यार ಒಟ್ಟು मस्त योचने स्ट्रेस आसा म्हळ्यार ते ಒಟ್ಟು आमगेल्या हेल्थावर इम्पॅक्ट करता आनी हें जाता ओबेसिटी वेट गेन ಒಟ್ಟು जाता आनी आतां वेट लॉसाक सिंपल हें म्हळ्यार बॅलन्स्ड डायट सर्कॅडियन रिदम इंटरमिटंट फास्टिंग म्हळ्यार सर्कॅडियन रिदम फॉलोइंग सर्कॅडियन रिदम आनी ते फूड प्लेट 50% हे एक सिक्रेट हे फूड प्लेटाचे 50% तुमी वेजिटेबल्स आनी 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आनी 25% प्रोटीन आनी विथ 1 लिटर फॉर 20 kg ऑफ बॉडी वेट उद्दाक हे तुमगेले डायटांचो उरका आनी स्लीप गुड गुड स्लीप स्पेशली 10 to 2 AM हे एक गोल्डन हे म्हणटात ताका 10 to 2 AM आमगेले बॉडी फुल्ल रिपेर स्टेजांत उरता तशें देखून हे टायमान तूं न्हिदल्ले एक डीप स्लीप जाल्ले एटलिस्ट एक 1.5 तास डीप स्लीप जाल्ले दॅट क्रिएट्स मिरेकल ओके आनी ओबेसिटी आसा वेट गेन आसा ताका कसन कारण उरतले म्हणून आमी तें फायंड आउट करता हें पुरा फॉर अ नॉर्मल पर्सन थोडे लोकांक थायरॉयड असल्यार वेट गेन जाता थोडे लोकांक PCOD असल्यार वेट गेन जाता तशें देर आर लॉट ऑफ अदर फॅक्टर्स हें फॉर अ नॉर्मल पर्सन ओगी ओगी वेट गेन जाता आसा कशी म्हणून जाल्यार दीज आर द सिंपल प्रिंसिपल्स वन कॅन फॉलो म्हटल्यार फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करचे एटलिस्ट 10,000 स्टेप्स म्हणटाचे आतां म्हणटा एटलिस्ट 10,000 स्टेप्स मागीर तुमगेले मात 10,000 आसना तुमी 10,000 करताची ताचे कितें तांगे ऍप त्या पुरो आसा आसता तशें करून एक 10,000 स्टेप्स करचे नामे योगा करचे नामे जिमाक कमीट जाता म्हणजे जिम करचे कसन तरी एक फिजिकल ऍक्टिव्हिटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करचे आनी ह्या खेळचे खेळचे बॅडमिंटन तसं क्रिकेट खेळचे तसं फिजिकल स्विमिंग वय आनी तो फिजिकल ऍक्टिव्हिटी कॅलरीज बर्न जाता आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली कसं आणि माइंड सेट उरका की मारी डोंट थिंक अबाउट लॉस थिंक अबाउट गेन्स वेट लॉस हांव लॉस 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 म्हणतो की तुगेले ते स्ट्रेस लेवल आनी कमी चडता थिंक अबाउट गेन्स थिंक अबाउट गेनिंग युअर हेल्थ बॅक थिंक अबाउट गेनिंग स्ट्रेंथ थिंक अबाउट गेनिंग युअर एज रिवर्सल करूं येता तूं बायोलॉजिकल आनी क्रोनॉलॉजिकल एजान तूं मस्त डिफरन्स येता इफ यू वर्क टुवर्ड्स इट तशी थिंक अबाउट गेनिंग दॅन थिंक अबाउट लुजिंग तसल पर्स्पेक्टिव्ह आनी फुड्डा ಒಟ್ಟು एक क्लोज रिलेशनशिप दवरचे फूड इज नॉट युअर एनिमी थोडे लोकांक फूड म्हाका अंत कितले कॅलरीज अंत कितले कॅलरीज डोंट गो सो टेक्निकल हांवूय करना हांवें कोणाक रेकमेंड करना तुमी कसनय कराचे इट शुड फॉलो यू शुड फॉलो इट फॉर लॉंग टर्म लाईफ लॉंग तुमकां सस्टेनेबल जातले ते कसनय एक हॅबिट तुमी सूर करताचे तूं ते फुल लाईफ लॉंग सस्टेन करचे येतले दॅन इट इज अ राईट हॅबिट थोड काल कोर न्हू मागीर म्हाका बेजार आयला हांव विंगड कसनय करता म्हळ्यार इट इज नॉट अ राईट थिंग तशी आता अशी उलयता गेल्यार आमी उलयतच वयता एक विचार म्हळ्यार आहारा विशयार एक रावची म्हणून ना आमी चेडू वाले आहार उलयल्यार आमी एक दीस आमी ताजे विशयार उलोवन बसत जाल्यार म्हगेले अखेरीचे प्रश्न कसो म्हळ्यार वॉट इज द राईट वे टू कुक म्हणून एक रांदप करच्याक रांदूचे एक समय एक आसूं तसले एक मार्ग कशी म्हणून हे मस्त इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आनी मस्त इंटरेस्टिंग बी एक कसं एक रांदप करता म्हळ्यार कसं इम्पॉर्टंट ताका इंग्रेडियंट्स आमी लिस्ट करता पयलो टू नोट
बुकार नोट करतशिल्ले आतां तो यूट्यूबार रेसिपी मेळटा या 1 चमचा ಇದು ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ म्हणून ते रेसिपीकिंत मोस्ट इम्पॉर्टंट आमगेल माइंड सेट आसा आतां ती सेम रेसिपी हांव केल्ले विंगड टेस्ट येता तुमगेले नमन केलें आसता ते विंगड टेस्ट येता आशिल्ले सेम रेसिपी सेम प्रमाण घालता सो एक आमी रांदप करतना आतां आमगेल माइंड सेट कसो आसा फूड इज नॉट ओनली ते खावचे मात्र न्ही आमगेले मत्यांत कसन चलता आमगेले थॉट्स कसो आसा तेवय ताजेच बी इम्पॅक्ट फुडाचेर उरता सो कुकिंग अंत इम्पॉर्टंट रायट माइंड सेट आमी कसले कुक करता सेकंड ते जो आमी फूड करताची ताका आमी रायट न्यूट्रिशन कसन जावका खंयचे प्रमाणार जावका तें एक आसा आनी फुल्ल बॉयल करचें फुल्ल कुक करचें ना फुल्ल मॅश करचें केलता हाफ कुकडांत भितर तुमचो चड फायबर कंटेंट उरता तेजे करून इफ पॉसिबल हाफ कुक्ड वेजिटेबल्स विल हॅव मोर फायबर कंटेंट इन इट तेज बद्दल आमगेले एक स्लाइड आसा व्हॉट इज न्यूट्रिशियस फूड म्हूण सांगून त्या पळय वाय वाय व्हॉट इज अ न्यूट्रिशियस मील वाय हे आतां फूड पिरामीड जालें म्हळ्यार हांतू मॅक्रोज आनी मायक्रोज हें जालें म्हळ्यार चड क्वॉन्टिटी तुमी खाव ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रुट्स ते सकट चड क्वॉन्टिटी देन कम्स कार्बोहायड्रेट्स कितले कार्ब्स खावका आनी देन कम्स प्रोटीन्स कितले जावका आनी फूड पिरामीड वयर ऑन टॉप ऑफ इट इज फॅट्स म्हणजे ते फॅट प्रमाण कमी कसं मागीर कॅलरीज जास्त आसाचे युजली पळयल्यार आमगे फूड पिरामीड इन्वर्टेड उरता थोडेच हे तरकारीनी हे जास्त फूड खावचे उरता तेजे करून हे आमगेल माइंड मात दवरून घेवका टेक्निकली आमकां कशी फॉलो करचें जायना म्हळ्यार आमगेल विंगड विंगड क्युझीन आसा विंगड विंगड टेस्ट आसा जाल्यार हे एक प्रिंसिपल्स आमी मात दवरून घेतल्यार आमी तेजे प्रमाण कुकिंग करयता सो आनीक ते पयलीं आमी उलयलें मील प्लेटाचे पोर्शन्स तशें सो कुकिंगांतू आनीक इम्पॉर्टंट हांव सांगतास म्हळ्यार ते क्रंची वेजिटेबल्स विल हॅव मोर फायबर ते खावच्याक आमी आनी च्यूइंग इक्वली इम्पॉर्टंट आमी गडबडीर वखा वखा खाताची अर्जंट आनी खंय वच खाना हांव कस तरी स्क्रोल करता करता खाता आसता आमगेल मायंड मोबाईल पळयता खावचे टीव्ही पळयता खावचे चोवचे इट इज कॉल्ड माइंडफुल इटिंग मागीर तूं कसन खाता आसा तुगेले ते इमोशनल अटॅचमेंट आसा फुडा वटू तें इम्पॉर्टंट माइंडफुल इटिंग आसा कसन खाता आसा हांव समा एक घास घाल्ले ते हांव स्लोली चाबून 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 ते फील कोण खावका खावन नेक्स्ट खावचे ती आमी एक खासाची आनी स्पून रेडी उरता त्या बेगी बेग गिळून घेतले आनी खाल्ले अशी सो कसं जाता आमगेले पोट्टाच स्टमक सायज इज दिस मच इतले आमगेले पोट्टा सायज इतलीच आतां इमॅजिन कर आमी कितलो फूड घालतात तांचो म्हणून सो हे सायजाची क्वॉन्टिटी नॉट ते आमगेले प्लेट आशिल्ले तशें न्हय आमी ते प्लेट आशिल्ले चड चाबेल तितली तेजी क्वॉन्टिटी कमी जाता येता बिकॉज ते लिक्वीड फॉर्माक कन्वर्ट जाता आमगे चला बोल जावन हय तशें करून इतले तुमगेले स्टमक सायज आसले पोट्टा सायज आसल्यार तुमी समज च्यू केल्यार तुमी आनी चड खाव येता त्याचे आमी समज चाब नाशी खाल्ल्यार ते बेगी बोर जाता पोट तशी सो कशी खाताची त्या वय हें आसा म्हळ्यार पोट म्हळ्यार घोण अशी न्हय ಸ್ವಲ್ಪ मात खावका समज चब्बू न्हू समज झीण जेवची अशी खावका म्हणून म्हणटा तुमी ऍक्च्युली चूइंग मेक्स मिराकल कोणी तरीची वेट लॉसरांनी आसा म्हळ्यार चूइंग फूड मेक्स मिराकल इन दर लायफ तांकां गिल्टय फील जायना हांव खायना न्हू हांव इतलो तो अवॉयड करता आसलें मम्मी इतले वेळू जेवण आणि जीवित यू आर वॉट यू ईट म्हणलेले एक विशयारी संपूर्ण माहिती दिले श्रीमती समीक्षा तुषार भट हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद मॅडम थँक्यू तशीची आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण वागता